वेचणुकेक म्हणून महाराष्ट्रातले नक्सलग्रस्त राजुरा वाठारांत सुरक्षते खातीर धाडिल्ले गोवा रिझर्व्ह बटालियनाचे पुलिसूच सध्या जीवाच्या भयान दीस काडटात। आर्मां दिल्यात खरी, पूण ताची कांयच धडगत ना। बुलेट प्रूफ जॅकेटां नात, जेवण खाण सारकें पडना, रावपाची वेवस्थाय सारकी ना। अशे तरेन गोंयचे पुलिसांक नक्सली वाठारांत जिवार उदार जावन सोडल्यात। गोंयचे रिझर्व्ह बटालियनाचे पुलीस सध्या ड्युटेर कांचाबूल जावन दीस काडटात। पळयात खासा रिपोर्ट। हो महाराष्ट्रातलो राजुरा वाठार नक्षलवाद्यांचो प्रभाव आशिल्लो संवेदनशील वाठार। सद्याक वेचणुके खातीर थंय गोंयच्या IRB पुलिसांची नेमणूक केल्या। गोवा रिझर्व्ह बटालियनांतले सुमार 80 पुलिसांक थंय घाल्यात। कसली बारीक सारीक गजाल घडल्यार पसून तातूंत नक्षलवाद्यांचो हात आसा काय असो दुबाव येवपा इतलो राजुरा वाठार संवेदनशील। गोंयचे IRB पुलीस ह्या वाठारांत जीव मुठीन धरून ड्युटी करतात। पावला कणकणी जिवाचो भय। हे पुलिसांक नक्षलवादी वाठारांत धाडल्यात, पूण तांकां बुलेट प्रूफ जॅकेटां दिल्ली ना। नक्षलवादी हल्लो जाल्यार हातांत सादे 5.5 mm INS रायफल, जाल्यार नक्षलवादी हालीं AK-47 आनी आधुनीक शस्त्रां घेवन भोंवतात। जवान म्हणटात जेवण मेळटा ते तोंडान घालपाचें ना। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार थंयचे इन्चार्ज DYSPन तांकां ड्युटी आनी पोजिशना विशीं कांयच सारकें ब्रीफ दिल्लें ना। गोंयान वेचणुके खातीर म्हूण हाडिल्ले निमलश्करी दळांचे जवान दवरल्यात ते पळयल्यार गोंयचे IRB पुलिसां कडेन कांयच ना, तेय बी राजुरा सारकेले नक्षलग्रस्त वाठारांत। इतले मजगतीं गोंयचे IRB पुलिसांचे हे टिमीक महाराष्ट्रांतल्या राजुरा जिल्ल्यांत अपघात जालो। ते ट्रेनिंग घेवन परत येताले तेन्ना तांची गाडी रस्त्या कुशीक घसरली आनी देंगणांतल्या झाडांनी आडकली। कांय जाणांक मातसो मार लागला। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। स्कॅमा करून गोंयांक लुटिल्ल्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचे जेलीन वचपाचे दीस तेंकले। 2-3 म्हयन्यान कोलवाळची जेल जावंक सरकार रावला अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार उलोवन दाखयता। सोमारा राती नावेले जाल्ले वेचणूक प्रचार सभे वेळार तो उलयतालो। अपक्ष आमदार आवेर्तान फुर्ताडूच्या समर्थकांनी ही सभा घेतिल्ली। भाजपा जातीवादी न्ही अशें म्हणत दक्षिणेत नरेंद्र सावयकाराक वेचून हाडात म्हणून आवेर्तानान उलो मारलो। लोकसभेचे वेचणुके खातीर दक्षिण गोंयांत 12 उमेदवार आसात। दर एकल्याचे प्रचारान नेट धरला। नावेलीचो आमदार आनी नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादाच्या समर्थकांनी नावेले ब्लास्को हॉलांत वावुरप्यांची बसका घेतली। चर्चिल आलेमावा सयत गोंयाक लुटपी काँग्रेसीचे फुडारी रोखडेच जेलीन वचपाचे आसात म्हूण पर्रीकारान उलोवन दाखयला। चर्चिल आलेमाचे हांव चड उलयना, हांव कोण म्हाका सांगलें की ताका भितर उडयलें एक दिसाक I don't believe in one day. I don't believe in one day because ती नाटकां अरेस्ट केल्ल्या भशेन दाखोवप, मागीर तो बेल घेताना तो घरा वता। हाका कितें व्हडलो अर्थ ना। ज्या लोकांनी गोंयाक लुटला, चर्चिलान गोंयाक लुटला, हांव त्या बद्दल म्हाका डावटूच ना। त्या लोकांक तांचो जागो योग्य जाग्यार दिवंक जाय। आतां हांव नको कर्मधर्म सहयोगान म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां केली गेल्या इलेक्शनाक की हांकां हांव सगळ्यांक कोलवाळ जेलीन धाडटलो म्हणून। याद न्हय? आतां बॅड लक कोलवाळ जेल अजून कंप्लीट जावंक ना, आनीक 3 म्हयने लागतले म्हणटा। That is a bad luck. So you know the timetable when things will happen. आवेर्तान म्हणटा BJP जातीवादी न्ही। म्हाका तुजे लागीं मातशें ते कम्युनल म्हणटा ते भायर काडे। BJP इज नॉट कम्युनल। तशेंच आतां आमचो एक्स मिनिस्टर वायसरला इलेक्शन जोडून, ताका हांवेनूच 2005 वताना हारयलो। हे पार्टी ताका आमी तेजे डिपॉझिट देखून जॉब करूया। नावेलीच्यान सावियो डायस। सरकारान गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन घडोवचें आनी मायनिंग सुरू करचें म्हणून मागणी करत कामगार आनी शेतकारांनी पणजे मंगळारा मोर्चा काडलो। मोर्चाक सिटून तेंको दिला। मायनिंग सुरू करतना शेतकारांचो विचार जावंक जाय अशें सिटू मागता। 500 कामगार आनी शेतकारांनी पणजे बस स्टँड ते आझाद मैदान मेरेन मोर्चा काडलो। सिटून कामगार आनी शेतकारांक घेवन पणजे मंगळारा दनपारा मोर्चा काडलो। मायनिंग सुरू करचे, तेच बरोबर LPG सिलिंडराचेर घाल्ली वर्साक 12 सिलिंडरांची मर्यादा फाटी घेवची, म्हारगाय देंवोवची म्हूण मागण्यो घेवन कामगार आनी शेतकार रस्त्यार देविल्ले। मेन प्रॉब्लेम गोंयांत इकॉनॉमीच्या गोंयच्या आर्थीक वेवस्थेचो जो आसा तो मायनिंग आतां सद्याक बंद जाल्लें आसा। हे मायनिंग कशें कितें सुरू करपाचें
हेजो एकमेव उपाय जो आसा तो फॉर्मेशन ऑफ गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केल्या शिवाय गोंयचे मायनिंग सायंटिफीक सस्टेनेबल किंवा इकॉलॉजिकली सावंड कशेंच जावपाक शकना. आनी तें जर केलें, गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जर फावंडेशन केलें जाल्यार कामगारांचें भवितव्य आसा, ट्रक ड्रायव्हरांचें भवितव्य आसा, बार्ज क्रूचें भवितव्य आसा, मशिनरी कामगारांचें भवितव्य आसा आनी तेच बरोबर चडान चड इम्पॉर्टंट म्हणजे शेतकऱ्यांचें भवितव्य आसा. आयज सुप्रीम कोर्टान केस गेल्ली आसा, पूण गोंयच्या शेतकऱ्यांची जी गेली 50 वर्सां नासाडी जी जाल्ली आसा मायनिंगा खातीर, तेजो एक शब्दाचो उल्लेख तिंगा जाल्लो ना. LPG सिलिंडर विदाउट एनी कॅप सबसिडायज मेळपाक जाय, म्हारगाय देंवपाक जाय, बेकारी देंवपाक जाय, मागीर मिनिमम पगार कमीत कमी 15,000 रुपया जावपाक जावो. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.